मोगाळ भाव भयणानो, आयचो विशय जावन आसा देवाक आमी कशी रावलेली जाय. तर आतां आमी चोवया रेवलेशन chapter 3 verse 15. I know your works. You are neither cold or hot. Would that you were cold or hot, but because you are lukewarm, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have piled up wealth and do not need anything. But you do not realize that you are wretched and piteous, poor, blind, and naked. I advise you to buy from me gold that has been tested by fire, so that you may be rich, and white clothes to wear, so that you may cover your shameful nakedness, and ornament for your eyes, so that you may see. I reprimand and discipline all those I love. Be earnest, therefore, and I change your ways. Look, I stand at the door and knock. If anyone hears my call and opens the door, I will come into him and have supper with him, and he is with me. तर माझे मोगाळ भाव भयणानो, आतां आमी चोवया आमचो देव जेजू क्रिस्त कितें सांगपाक सोदता. जेजू सांगपाक सोदता, नायदर कोल्ड म्हळ्यार थंडूय रावची न्हू, वदी बरें आसलें तुमी थंड वो थंड वो गरम जाल्यार गरम आसलोली. आतां तुमी म्हाका जाणा जावन देवाक जाणा जावप, देवाक भितर घेवप, देवा भितर रावप, ताका म्हणटाय गरम रावप. आनी हे संवसाराचे वाटेन चलप, नाका जाल्ले पोजडपणां, वायटपणां हें सगळें करप म्हणल्यार हेका म्हणटाय थंड. पळय आं, कन्फ्यूज जायना काय. संवसाराचे सगळे संवसाराचें चिंतप दीस रातभर, तेजे पाड घालप, हेजे वायट उलोवप, फाटल्यान चाडयो करप. बरें म्हणटा तें केन्नाच तुज्या तोंडांतल्यान बरें उतर म्हणटा केन्ना चोय तुजे भितर अंतस्करणा भितर कितें आहा तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. उतराक गाडयो मारता, वायट उलोवप, जें कितें तूं चिंता तें तुजे ही भितरले टांकी कितें भरलेलें आहा न्हू, तेंच तुज्या काळजांत कितें भरलेलें आहा न्हू तेंच तूं तोंडांतल्यान ओंकता. जर तुज्या काळजा भितर बरें भितर भरलेलें आहा, तूं बरें उलयतलो, कोणाचें बरें चिंततलो. तें वायट सगळें उलोवप, हो असलो तो तसलो, आरे तो तसलो, आरे हें असलें, दीस रातभर दुसऱ्याचेंच आनी दुसऱ्याक जज करप, दीस रातभर दुसऱ्याक जज करप, दुसऱ्याचें वायट चिंतप, घरांत खोबऱ्यो, लोकांच्यो खोबऱ्यो, हेज्यो खोबऱ्यो, तेज्यो खोबऱ्यो. बरें म्हणटा ते टांके भितर कांय ना, सगळें दुसऱ्यांचें वायट वायट कोणाचें पाड घालप, आनी कोणाचें बरें जाता तें दिसता जाल्यार भितर कुण्णाटपणां. हें सगळें म्हळ्यार म्हणटाय थंड. गरम म्हणल्यार जावं सगल्यांचें बरें जावं दी, तेजेंय बरें जावं दी, हेजेंय बरें जावं दी, सगल्यांचें बरें जाल्लें चिंतलो आनी कोणाचें बरें जाता तें चोवन वयल्यान तूं हॅप्पी जातलो. जावं दी, बरें जावं दी, बरें मागप, हें सगलें देवा कडच्यान बरीं उतरां उलोवप, तोंडांतल्यान बरें दीस रातभर देवाक आर्गां दिवप आनी कोणाक देवाचें नांव परगट करप, ही देवा कडची हें हितून गरम रावप. गरम रावप म्हणल्यार सदांच तूं तें संवसारा भितर आसून नासल्या भाशेन जिवप. संवसारांत पडलेलें ना, तुका दीस रातभर फकत तुका देवाचें पडलेलें आहा. आनी देवाच्या भुरग्यांक कशें कितें करपाचें तेंकांय तेका मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलेशन तें सगल्या मदें देवाचे खोबऱ्यो उलोवन, बरेपणान उलोवन, बरेपणान जिवप, ताका म्हणटाय गरम रावप. सो मिडियम मदें रावप, तूं थंडूय न्हू
गरमूय न्हू देखून म्हणटा तो कितें म्हणटा जेजू म्हणटा हें उतर जेजून सांगलें रेवल्युशन दिलां जॉनाक पातमोस दोंगराचेर आनी जेजू कितें म्हणटा वदी बरो आहालो तूं गरम तो गरम वो थंड तो थंड एक जें कितें आहालें तूं पयलीं तुका खबर नाहाली वदी बरो तूं तसो आहालो तूं 100 वाटी बरो आहालो आतां तूं म्हाका वडको जाणा जावन तूं पत्तो फाटल्यान बॅक वयता गाडी तुजी पत्तो रिवर्साक घेता तुवें म्हाका वडकिलो हांव कोण तो तूं जाणा सोनमत तूं क्रिस्तांव जालो क्रिस्तांव जावन थंय बातिजम घेयलो उतर दिलें तो पोन्नो संवसार सोडून नवे संवसारां येयलो पोन्ने जिवीत सोडून नवे जिवितां येयलो नवे जिवितां येवन तूं पोत्त जिवितांत ते पोन्ने त्या रेबान तुज्यान पोत्त वचपा जायना दुकर कितें कोत्ता त्या दुकराक आड बरो लींप दूय साबांव लावन दूय कितें शॅम्पू लावन दूय कितेंय लावन दूय बरें सामको चाकाचाक कर सोड तेका पोत्तो चलो त्या रेबडांत सुणी कितें कोत्ता तें हायलो जेयलो न्ही एक पड वोंकता मागीर त्या सुण्याक पोत्त उगडास जाता रे थिंग वोंकलेलें आहा ते सुणी वयता आनी पोत्त तें हांवपा वयता आमी सुणी आनी दुकर न्हू आमी मनीस देवाची भुरगीं देवान आमकां आपली भुरगीं म्हणलेलें आहाय तर आमी तें वायट एक पाट सोडून दिलोलें पोत्तून तितून वचपा शिरी पडना आनी आमी जिवीत गरम जिवीत जिवपा जाय आतां मिडियम मदलें जिवीत लुकवम म्हणल्यार तूं थंडूय न्हू गरमूय न्हू मिडियम ताका लागून जेजू कितें सांगता जेजू म्हणटा चोय आमी कितें कोत्ताय तें आतां सांगता आमी कितें कोत्ताय एक हातीन देवाचो लाडू हातीन जावो आनी दुसऱ्या हातीन त्या संवसाराचो लाडू तो सैतानाचो लाडू जावो थंय संवसार म्हणल्यार कितें हो संवसार कोण चलयता हो कोणाच्या हातीन आहा संवसार हो जंवचरा हातीन आहा कित्याक जंवचरान पासून जेजू कोण मागलेलो तो पिटराक तूं म्हाका दी म्हणून आनी जेजून वर्स चॅप्टर 17 भितर जेजू पासून जॉन चॅप्टर 17 भितर जेजू दोंगरार बापा कडेन मागता हे म्हाज्या भुरग्यांक तेजी तूं रक्षा कर म्हणून हांव हेंकां संवसारा भितर सोडून वयता हेंकां तूं सांबाळ तुज्या हातीन घालता हेंकां आतां कळ्ळें त्या लुसिफराक इतलो तुमच्यान ताका अंडरएस्टिमेट करपा जायना त्या कोण जायते प्लॅन आहाय त्या प्लॅनान तुमकां तो बांदून घालता त्या कोण जायते भाशेचे मिसायल आहाय जायते भाशेन बॉम्ब आहाय 4 वाटेन बांदून घालता प्लॅन कोत्ता तो आनी हें संवसार ते आमकांच खबर आसना तो कसो गेम कोत्ता तेजी गेम जाणा जावपा जाय तो कसो गेम कोत्ता तो आमचो वीक पॉयंट कितें आहा पयलीं ते वीक पॉयंट सोदता आनी ते वीक पॉयंटाचेर अटॅक कोत्ता आनी तो वीक पॉयंटाचेर तुका स्लो तुका तो वयर काडटा म्हणजे तो आपणा जितून ओडटा तुका कोवपा पासून दिवपा ना तुका कोवूं नासतना तो आपली वीक तुगे स्लो तुका ओडून काडटा भितर आनी आमी सुसेगाद आसताय आमकां खबर पासून आसना तो लुलुवान कोवूं नासतना आपणा कडेन ओडटा कळ्ळें हें जाण जाय आतां मोदें रावप थंडूय न्हू गरमूय न्हू मोदें रावप एक हातीन सैतानाचो लाडू एक हातीन म्हणटा देवाचो लाडू एक हातीन देवूय जाव एक हातीन संवसाराचीं कामां सगलीं जाय संवसाराचें काम म्हणल्यार कितें हेजी खबरी करप तेजी खबरी करप सगळी खबरी करप आनी मागीर येवपाचें प्रेयराक बसपाचें जेजू करपाचें मोदें रावशी जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आतां ह्या वर्सा प्रमाणें हांव तुका म्हाज्या तोंडासून हुकोन भायर मारतलो डबल गेम कोत्ता जेजूक तशें नाका जेजू म्हणटा सारको तूं म्हाजो भुरगो जावन राव म्हाजे फुडें येता जाल्यार कंप्लीट यो काय बरें उतरान तेणें दिल्या एडवायस केलो काय बरें चोय आनी आपणा कडेन आहा तें आय एडवायज यू टू बाय फ्रॉम मी गोल्ड म्हाका कडच्यान भांगार घे म्हणटा तो जेजू म्हणटा दॅट हॅज बीन टेस्टेड बाय द फायर सो दॅट यू मे बी रीच आपणा कडचें तें भांगार घे म्हणटा तूं तें घेवन तूं ग्रेस जा चोय जेजू कितें म्हणटा चोय खंयचो चॅप्टर रेवल्युशन वर्स 18 आतां वदो तुमकां हांवें सांगलें तें रेवल्युशन चॅप्टराचें 15 सगलें 15 to
20 तें रेवल्युशन चॅप्टर 15 to 20 उदो तुमकां हांवें वाचून दाखयलें तें आनी तशेंच मुखार कंटिन्यू करता रेवल्युशन चॅप्टर 3 वर्स 18. ओके सेम पयलीं सांगता रेवल्युशन चॅप्टर 3 वर्स 15 आनी आतां सांगता ते पळय सेम 15 टू आतां 18. आय एडवायज यूज टू बाय फ्रॉम मी गोल्ड दॅट हॅज बीन टेस्टेड बाय फायर. म्हाका वरच्यान भांगर घे म्हणटा ती हांवें तें सारकें उज्यान कोडून सारकें टेस्ट केल्लें आहा तें भांगर तें तुमी घेयाय आनी तुमी गिरेसाय आनी त्या भांगरान ते पयशे येता त्या पयशान तुमी कितें कराय तेल घे तुमच्या दोळ्यांक घालपाक बरें आहा तें चोवूंक आं तें मागीर तुमचें कितें कराय अवंगत्र घे आतां तुमी नागडी आहाय चोय कितें म्हणटा जेजू तुमी नागडी तुमकां आमकां कितें दिसता बरी आहाय मजेन आहाय म्हाजे भावा म्हाजी भयणी कोणाक फटयता फटोवं नाका जेजून सोच सांगलां नागडी हाय आमी सगळीं नागडी हाय चिंताय वो रोप घायलो म्हणटरी चिंतना काय जो मनीस देवाचे नदरेंत ज्या मनशा कडेन पवित्र वत्म ना तो देवाचे नदरेन मेलोलो आहा जेजू म्हणटा तें भांगर घे आपणाक कडच्यान तूं गिरेस्त जा त्याने मागीर तुका लुगोट घे तुका हें करपाक न्हेसपाक ऑयल घे दोळ्यांक घालपाक चोय तूं म्हणटा कितें हांव बरो गिरेस्त हांव हें तें कांय ना फटोवं नाकाय तर ती आतां भांगर कितें तो पवित्र वत्म देवाचें उतर देवाच्या उतराचेर एका एक दीस टॉपीक काडटलो देवाचें उतर म्हणटा कितें जें कितें आहा तें सगलें देवाच्या उतराचे भायर कांयच ना जो कोण मनीस देवाच्या उतराचे भायर चिंतता न्हू तो फटवलेलो आहा ताका कांय खबरच ना जी वस्त घडल्या संवसारा संवसार पृथ्वी वो आख्खो ब्रह्मांड देवाच्या उतराचेर घडलेलो आहा जें कितें चलता तें सगलें देवाच्या उतरांचेर आनी जें कितें जाता तें सगलें देवाच्या उतराचेर तूं आनी हांव आमी जितें हें फकत तें देवाच्या उतराचेर जाणा जावशात आनी ते देवाच्या उतराचेर जायते जाण बोट कोत्ताय कन्फ्यूज जायना कांय जें कितें आहा तें सगलें देवाच्या उतराचेर देवाच्या उतरा भायर कांयच ना तुमी नोकोय जाल्यार कमेंट पास करूं नाकाय जाणा 100% तेन्ना उलयाय देव म्हणटा तें भांगर घे म्हणटा देवाचें उतर पवित्र वत्म जर तर तुका पवित्र वत्म आहा तूं जिखलो ती बोर्डींग पास तुका सर्गींच्या राजा वचपाचो टिकेट ती सर्गींच्या राजाची तें घे आनी मागणेंत राव सदां प्रेयर कर वत्म्याक जितो दवरपाक जशी तुका भूक लागता तूं जेवपाक धांवता न्हू वत्म्याकूय भूक लागता वत्म्याक तूं बरयना जेवण घालना तोय वीक पडटा चूक नासतना डेली वत्म्याक जेवण जाय तूं 3 पाटी जेयता तेकाय 3 पाटी जेवण जाय जाण जावशाय 2 पाटी जेयता 2 पाटी तेकाय जेवण दी तूं मनीस देव म्हणटा मनीस फकत त्या जेवणाचेर ना पूण त्या उतरांचेर आहा उतरांचेर जियेता हें जाण जावशात ती देवाची उतरां केदींच अंडरएस्टिमेट करूं नाकाय आनी जो कोण मनीस देवाच्या उतरांक फाल्स म्हूण चिंता लागून तो जिवितांत केदींच फेलीच जावंक शकना देवाच्या उतरांच्या आड वयता तो तर चोय वयल्यान जेजू कितें म्हणटा चोय जेजू म्हणटा हांव चोय तुमच्या देरा कडेन येवन भायर रावलां आनी देराचेर नॉक कोत्ता देर टाक 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 देराचेर नॉक कोत्ता काय बरें मोगाचें उतरां चोय ती काय बरें इफ एनीवन हियर्स माय कॉल एंड ओपन द डोर म्हाजी आवाज आयकोन आनी वयल्यान उल मारता कोण म्हाजो आवाज आयकोन आपणाक देर तुमी ओपन करशात जाल्यार हांव तुमचे बारा भितर येतलो तुमचे बारा तुमी डायनींग टेबलाचेर तुमचे बारा जेवणाक बसतलो चोय तुमचे बारा जेयतलो आनी तुमी म्हाजे बारा जेयतलीं
म्हणल्यार जेजू सांगपाक सोदता तुमी म्हाजे बरोबर शासनाचे स्वर्गींचे राजा बरोबर आसतलीं, स्वर्गींचे राजांत तुमी आसतलीं म्हाजे बरोबर, हांव तुमचे बरो आसतलो, तुमी म्हाजे भितर आसतलीं. दोन वड्यार म्हळ्यार तूं एक वाटेन जेजूय जावो, एक वाटेन संवसारूय जावो, दोनूय म्हाजे भाव जावंक शकना. देवूय जावो, जेवचारूय जावो, केदींच जावंक शकना. एक जाय एक वाटेन चिंत. देखून आमच्या जिवितांत ती फोडां दिश्टी पडनाय आनी ती फोडां लागनाय. ती फोडां आमच्या जिवितांत तें सूख कित्याक येयना? कित्याक सूख ना, शांती ना, समाधान ना, तो आनंद, तो जॉय तें कित्याक ना? कित्याक आमी आमचें इतलेंच आमचो आख्खो भार देवाचेर दिवंक ना आमी. तो भार आमी आमच्या हातीन घेवपाक सोदताय. म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, सांगता, चूक पासून तो भार तूं घेवपाक सोदनाका तुज्या हातीन. तुजी कापास्ताद ना ती. तो भार सगलो जेजू हातीन दी. जिवीत सोडून दी जेजू हातीन. जेजूच्या हातीन सरेंडर कर. दिमी घाल, प्रेयर कर, उठ्ठा बसता आसतना, चलता आसतना, भोंवता आसतना देवाक आर्ग महिमा दीत राव. तुका एमटी टायम पडलो, काम ना, एमटी उरलो, देवाच्या उतरांचेर नियाड कर. पयत पुस्तक वाच. पयत तुका कांयच ना, पयत तूं रस्त्यार चलता, देवाच्या उतरांचेर चिंतवत राव. कोणें सांगलां तें अशें, देवाचें उतर कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, तो पयत पुस्तक तूं नियाड करीत राव तुजें. देवाचें चिंतून चलत राव. म्हाजे भावा, हेज्यो तेज्यो होबरी करून तुका कितें मेवतलें? तुवें केन्ना नियाड केला? आरे बाबा, तुका एक रुपी मेवपा ना. वयल्यान लोकांच्या पातकां तूं तुजेर ओडून घेता. ते सगले संवसाराचे पातकां आहाय न्हू, तूं मागोन घेता मरे. कित्याक तुका पडलें रे लोकांचें? कित्याक हेजी चाडयो, त्यो चाडयो, होबऱ्यो त्यो होबऱ्यो? हांव हें कित्याक सांगता? चोय, हांव तुमचेर बोट करना. हांव तें सगलो करून येयलोलो मनीस. देवान त्या रेबांतसून म्हाका भायर काडला. सगलो अनुभव आहा म्हाका. जेजून म्हाका आपल्या हांद्यार मारून घेवन येयलो त्या रेबांतसून. हाडलो. जेजून आपले पवित्र आमोलीक रोगतान म्हाका धुयलो, लीप केलो आनी म्हाका आतां आपणा फुड्यान दवरला. आनी हें हांवें म्हाजें जिवीत म्हाज्या देवाक आनी जेजूक भेटयलां. तशें हांव तुमकोडेय उपकार मागता. जिवीत जेजूक भेटोवन चोयाय. मागीर तुमकां कळटलें स्वत म्हणटा कितें, खुशालकाय म्हणटा कितें, जेजू भितर रावप म्हणल्यार कितें, आनी तेजे भितर जी उमेद आहा न्हू, ती उमेद कित्याकूच ना. इतलो जिवितांत हॅप्पी आसतलो, तुका इतलें बरें दिसतलें, तुका हरो पांयचो मोग म्हणटा तुका कितें कळटलो, जेजू म्हणटा तो कोण तुका कळटलो. दोन वड्यार पांव दवरचो न्हय, न्हय म्हण चोय. आमी कितें म्हणटा, अरे तुका चोय आनी एक सिंपल सांगता जाणा जावशी. बारीक नियाड कोन्न एकलो म्हणटा, हांवें कोणाचें वायट केलें ना आनी कोणाचें बरेंय केलें ना. हांव बरेंय चिंतना, वायटूय चिंतना. भाव म्हाज्या, तूं बरेंय चिंतना, वायटूय चिंतना, खूंय वयतलो. कितें केलें तुवें? तूं झिरो मरे, मदीं रावलो तूं. मदीं रावला. तूं म्हणटा आपूण कोणाचें बरेंय करना, आपूण कोणाचें वायटूय करना, म्हाका कोणाचें पडलेलें ना. कोंता येना. एटलिस्ट बँकेन तर घालून दवरलेले, तो पयशे जेजून तुका दिलाय ते बँकेंत घालून दवरलेले, इंट्रस्ट तर कितें मेवता आसलो. जेजू तुका तेंच म्हणटा. जेजू म्हणटा, आरे ताका काडून उडय, भायर उडय, तो कांय कामाचो न्हू. एटलिस्ट तूं जेजून तुका दिलोले पयशे तुवें कितें केले, ते काडून मातयेन लिपोवन दवरले. आनी येयले म्हणटरी जेजू हे धर, तुजें तूं रिटर्न घे. जेजू म्हणटा, तुवें एटलिस्ट बँकेन जर घालून दवरले, तुका इंट्रस्ट तर मेवता आसलो, तुवें तेंय केलें ना. म्हणल्यार तुज्या हातीन पयशे दिवन फायदो ना. तूं बिजनस करूंक शकना आनी त्या पयशांचे तूं कसो उजार करपाचें तुका तेंय कळना. सो तुकोडे कितेंय दिवन कांय वर्थ ना. यू आर गूड फॉर नथींग, युजलेस गाय. तसो युजलेस जावपा सोदता? बरें कर. जेजूक आर्गां दी, महिमा दी. बरें चिंत. माग दीस रातभर जेजू कडेन. माग. तुका जायना, जेजूको माग. तुकोडे कांय जायना तें सगळ्यांक खबर आहा. जेजूको जाता.
मागोत राव. जेजू सगळें दितलो, जेजू सगळें करतलो. आनी आख्खो बार ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताचेर दवर सगळें थाऱ्यार पडटलें. परतून सांगता रेवल्युशन चॅप्टर 3 वर्स 15 to 20 रीड कोर आनी तेजी नियाड कोर. जेजून अशें कित्याकूच सांगलें. मोदें रावपा जायना तुज्यान. मोदें रावनाका, शेणटलो. सैतान तुका कसो आपणाच्या मुठीन ओडून घेवपाचें तो तुका कळून आसतना तुका एग्रीमेंट सायन करून घेता लुसिफर. आनी तें तुका खबर आसना. तुका एग्रीमेंट सायन करून घेतलो आनी क्लेम करतलो हो म्हाजो भुरगो. आनी तसोच करता सगळ्यां कडेन सेम करता. तुका खबर नासतना तुका कडच्यान एग्रीमेंट सायन करून घेता सपनांतल्यान, नोईंगली अननोईंगली. सपनां पडटाय जायते भाशेचीं जायते जाणांक. तें आमकां खबर आसना कितें तें. पूण ताणें तो एग्रीमेंट सायन करून गेलो तुका कडच्यान आनी तुवें सपना भितर तो एग्रीमेंट सायन मारलो. सपनांतल्यान तुका हावयत तो. तुवें हायलें सगलें आनी तेजे पर्यंत तुज्या जिवितांत तो काम करता. तुकाच खबर ना सैतानाच्यो येवजण कसली कसली हाय त्यो. इतल्यो डेंजरस तेजे सैतानाच्यो येवजण्यो. आनी मागीर म्हाजें जिवितांत अशें घडलें तशें घडलें, हें जायना तें जायना. देवाचो भुरगो जावन राव. म्हाजे भयणी, देवाची भुरगीं जावन रावचें आमी. कोणाकूच पदवी ना. द वन हू इज इन मी इज फार मोर ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन द वर्ल्ड. 1 John 4:4. देव म्हणटा आयजया 41:10. भिया नाकात, घाबरो नाकात. हांव तुमचे बाराबरूच आहा. उचांबळ जायनाका, हिंग थिंग चोयनाका. हांव तुमचो देव. हांव तुमकां दृढ करतलो, तुमकां गोठाय दितलो, बळ दितलो, तुमकां आदार दितलो आनी म्हाजी धर्मीकतेच्या उजव्या हातान तुमकां हांव उबारून दवरतलो. ही देवाची उतरां चोय. देव आमकां कितें करपाक सोदना. कित्याक भिताय? केदींच भिवची न्हू. केदींच भिवची न्हू. देवान आमकां भिरांत वत्म दिलें ना. भिवपाचो वत्म दिलें ना देवान आमकां. देवान आमकां घोटायेचो वत्म दिला. स्ट्रेंथाचो, मोगाचो आनी गूड जजमेंट, बरो जजमेंट करपाचें तो वत्म देवान आमकां दिला. आमचो जिवो देव जेजू आसतना आमकां कित्याक भिवपाक जाय? भावार्थ ना? भावार्थ दवर, घोट दवर आनी आमचें जेजू सगळें आयकता. जाण जावशाय आमी कोणाचो फावर मारपाक गरज ना. जेजू आमचें सगळें आयकता. एक एक उतर आमचें आयकता जाण जावशात. आमी चिंताय हेका सांगलें तो म्हाजे पासत करतलो, तेका सांगया. म्हाजे भावा चोय. तुजी काडीज देवाक तुज्या वत्म्यानसून देवाक आर्गां महिमा दी. हांव म्हाजी एवरी प्रिचिंगा भितर सांगता गॉड इज स्पिरीट. देव जावन आसा एक वत्मो आनी ते देवाक स्वतान आनी वत्म्यान आर्गां महिमा दिवपा जाय. तूं कितें मुट्टा न्हू तें तुज्या वत्म्याक जर खबर ना तें देवाक कशेंच पावना. तो सैतान काडून वता भायल्या भायर. जाण जावशी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देव जावन आसा वत्मो. देवाक स्वतान आनी वत्म्यान आर्गां महिमा दियात. काळजांतसून दिमी घान माग. दिमी घालप म्हळ्यार सरेंडर जावप. तूं जेजूक सांगता जेजू सगळें तुजें. टोटल सरेंडर जा. भाव म्हाज्या कित्याक तो रिजल्ट येना? कित्याक तें फळ लागना झाडाक? तूं जर वत्म्यान मागणें करशी त्या झाडाक तुज्या झाडाक फळ लागोंकूच जाय. आनी जर झाडाक फळ लागना तो देव बाप कितें म्हणटा? जेजूक सांगता ते झाडाक तूं कितें इतले दीस तूं दवरता कित्याक तें? कित्याक जागो उजार करता, कांय कामूय तें फळ दिना, कांय करना. तें उमटून भायर उडय. कातरून त्या झाडाक कातर आनी उज्यां घाल तें झाड. लासन उडय तेका. कांय फळ दिना, कांय दिना तें जळ. म्हाजे जेजू कितें म्हणटा बापाक सांगता, बापा म्हाका आनी एक वरस दी. हांव तेका सारें घालता, सायडीच्यान फोंडटा, बरें हें करून बरें गार्डनर. जेजू आमचो गार्डनर म्हणटा सगळें तेका बरें हें करून हांव म्हाका आनी मातसो टायम दी, हांव चोयता त्या झाडाक. कितलो देव आमकां टायम दिता. कितलें पासियन्स देवाक. जेजूचें रगत आमचे पासत दीस रातभर रडटा. हें सोत जावन आसा म्हाजे मोगाळ भाव भयणानो. जाण जायत जेजूचें रगत दीस रातभर आमचे पासत रडटा. जसो स्टिफनाक मारलो तें फातरांनी मारलो तेन्ना
जेजू बसलोलो उठ्ठो उबो रावलो. जेजू तेच भाशेन आमकां लागून उठ्ठा बसता बापाच्या उजव्याक बसला. पूण मातशें कितें जालें जेजू उठ्ठा बसता तळमळटा आमचे पासत दीस रातभर जेजू आमचे पासत दीस रातभर रोडटा. जेजूचें रोगत आमचे पासत दीस रातभर रोडटा. हें स्वता जावन आसा जें आमकां हांव तुमकां सांगतां जें म्हाजें जिवी देवान जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां. हें हांव तुमकां सांगता म्हाजे भयण हांव फोट मारना. चिंताय वेळ सारको लागीं पावलेलो आहा. इतलो डेंजरस वेळ येतलो इतलो खतरनाक हे कोरोना व्हायरस तर कांयच न्हू हें कोरोना व्हायरस. असले तूं मरतलो म्हळ्यार तुका मरोंकूय दिवपाना आनी तूं जीत रावता म्हळ्यार तुका जीत रावपाकूय मेळपाना. तळमळत आसतलें मनीस. असलो वेळ येवपाचा. रेवल्युशन चॅप्टर वाचाय आख्खो रेवल्युशन बुकाचेर वाचत मनीस कडकडटा आख्खो रेवल्युशन वाचलें जाल्यार. वाचाय रेवल्युशन कळटलें कितें तें. हांव समजता म्हाजे मोगाळ भाव भयणां तुमकां समजल आसतलें. आनी जर समजोंक ना कॉल कराय म्हाका. आमी कोण व्हडली न्हू कोण धाकटी न्हू लजें ना कांय. देवान म्हाका जें दिलां सगळें तुमकां हांव फ्री सांगतां सगळें फ्री दितां आनी हांवूय आशेतां. म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर जावन आसा 077 0744 8321 029 म्हाका फोन करून तुमचें. आनी जर हांव लंडन आसता न्हू आनी जर कोण गोंयसून फोन करता जाल्यार म्हाका मिस कॉल लेगून दिल्यार कोंता येता. आनी खंयच्यान हांव UK लंडन भितर आसता आनी हे सगळे व्हिडियो लंडनसून करता. सो गोंयासून कोण म्हाका फोन करपाक सोदता म्हाका मिस कॉल दियाय हांव कॉल करतां. वॉट्सॅपाचेर टॅक्स्ट मेसेज धाडाय हांव कॉल करतां. कितेंय उलोवपाक सोदताय उलया म्हाका कडेन नो प्रॉब्लम. हांव जितलें जाणां हांव तुमचे कडेन इतली तुमकां जाणविकाय तुमकां दिवपाक सोदतां. आनी तुमी समजली म्हूण हांव स्वत मानतां. देवान तुमकां तुमचे भितर ही सन्मिकाय दिवं दी आनी तुमकां सन्मिकाय मेळों दी म्हूण हांव म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ता कडेन मागतां. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. आय प्रे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाझरेथ. आमेन. आमेन.